स्वादिक जेसु namantuka दुर्लभ जेसु वंदनतुका स्वादिक जेसु नामंतुका 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 दुर्लभ जेसु वंदनतुका उंड्यारो पार लिपो नासाय सक्रामेंतांत राको नासाय उंड्यारो पार लिपो नासाय सक्रामेंतांत राको नासाय उंड्यारो पार लिपोन रावलाय सक्रामेंतांत राको नासाय उंड्यारो पार लिपो नासाय सक्रामेंतांत राको नासाय स्वादिक जेसु नामंतुका दुर्लभ जेसु वंदनतुका स्वादिक जेसु नामंतुका दुर्लभ जेसु वंदनतुका जिणिये पळणार सांगात दिताय कष्टान वारांत सांभाळण व्हरताय 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 अंधकारांतूं दिवो जाताय अज्ञान्याक तूं जाणवाय दिताय अंधकारांतूं दिवो जाताय अज्ञानांतूं जाणवाय दिताय स्वादिक जेसु नामंतुका दुर्लभ जेसु वंदनतुका स्वादिक जेसु नामंतुका दुर्लभ जेसु वंदनतुका Alleluia Alleluia
Alleluia, 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 Alleluia. जमगाळ सुम्या मगार दिंपेर आमी पडल्या आमची काळजां मनां एक केल्या आमच्या सुम्याक आमी पळोवया आमच्या सुम्या लागीं आमी प्रार्थुया सुम्या लागीं मागया कित्याक हो वेळ ताणें आमकां दिल्लो हो वेळ मागण्यान करसूंक ताणें आमकां आपयिल्लो मोगाळ भावनांनी भयणीनो वेदीचेर आसच्या सुम्याचेर आमची तिश्ट आमी कंसयतना ताणें दिवचें तें आपोवन आमी सगळ्यांच्या काळजाक लागून आज आमी आमकां म्हणटा सुम्या तुज्या पांया तळा आमी आयल्या तुका आराधन करच्याक तुजी स्तुती गावच्याक सुम्या तुज्या पांया तळा आमी आयल्या तुवें दिवचें तें उतार आमच्या मतींत आमी घट दवरून काळजां मनांत तें लेखून तुजे सुम्या तुजे समोर आमी आयल्या मोगाळ भावनांनी भयणीनो आमकां सुम्या मुखार आमी समर्पया संपूर्ण रितीन आमी आमकांच ताका समर्पण दिता आसतना आमचें काळीज आमचें मन आमची चिंताप सकड ताच्या पांया तळा दवरून आमी मुखार सरया प्रणम 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 देवा बापा प्रणम 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 देवा बापा नमन 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 देवा पुता नमन 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 देवा पुता वंदन 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 पवित्रत्म्या वंदन 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 पवित्र आमच्या हात उभारून परत आमी गावया प्रणम 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 देवा बापा नमन 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 देवा पुता वंदन 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 पवित्रत्म्या वंदन पवित्रत्म्या वंदन
आपल्या. मगळा जेजू, आज आमी नियाळ करचो विशय देवाची खुशी करूंक बुकेतात आनी ताणें तात कितली बागी ती दादोशी जातली. वै सोम्या, तुजी खुशी करच्याक आमकां सगळ्यांक तुवें हांगासर एक नवो जल्म दिलाय, नवें रोपणें दिलाय. पवित्र स्नानांत आमकां तुवें एकवटायलाय आनी सर सक्रामेंतांद्वारे तुजी खुशी पाळोवंक आमकां तूं आपयताय. प्रत्येक जावन तुवें घेतलाय तें रोपणें उंड्याचें आनी तो उंडो स्विकार केल्ली आमी सगळीं तुजे बरी जातले. हांव तुजी उतरां उलयतले, हांव तुवें देखले देखतले, हांव तुवें केल्ली बरी कामां करतले. हांव म्हणल्यार बसवण्या मारिफात तुजी खुशी करूंक आमकां आपयताय. सोम्या, हा कितली बागी सोम्या, आमी तुजी खुशी करूंक आमी बुकेता, तुजी खुशी करूंक आमी ताणेता. सोम्या, आमकां तुज्या विंगयेंत घे. मगाळ भावन आनी भयणीनो, ह्या वेळार आमी उदास काडया. आमच्या जिवितांत जायते फावटी कश्ट, आकांत, बेजाराय, कंत, दूख आयिल्ल्या वेळार त्या सोम्यान ताजी खुशी आमच्या जिवितांत कशी केली म्हणलें आमी जायते फावटी समजून घेवंक फाटीं सरल्या. उदासा कडयान तो वेळ, उगडासा कडयान तो दीस, उगड्या तो सन्निवेश खंयसर हांव म्हजी खुशी करूंक येता आसतना सोम्यान म्हाका ताजी खुशी दाखोवन दिल्या. म्हज्या वाटेन हांव चलता आसतना सोम्यान ताजी वाट दाखोवन दिल्या. हे सर्व घडीत हांव उगडास काडन मगाळ भावन आनी भयणीनो, मौनपणी रावन सोम्याक आमी अर्गां दिवया. सरोवरान चड वारें मारूंक सुरू जातना तांणी दोनी भितर उदक भरून शीस आपाय संपडतना तांणी जेजू उलो मारलो. जेजून वारें तण करतना शिसांच्या भावार्थां विशीं सवाल केलें. हे वरवीं जेजूचेर तांकां भावार्थ दिसून आयलो. ते म्हणाले, वाऱ्याक आनी लारांक सयत तो फरमायता आनी ती ताका खालस जातात. मगाळ भावन आनी भयणीनो, आमच्या जिवितांत असलें वारें, असलीं लारां येता आसतना सोम्याचो ताळो आमी आयकला. असल्या संदर्भाक सोम्याक आमी अर्गां दिवया. आपले कश्ट संकश्ट असो कुरीस घेवन समकतल्यांक जेजू लागींच आसता. देखून जेजू सांगता, म्हजो पाटलाव करून खुशी भरता तो आपणाक सिनकार करून दी, आपलो कुरीस सुकोवन घेवन दी आनी म्हज्या पाटल्यान येवन दी. सोम्या, जायते फावटी म्हज्या ह्या संवसारी जिविताचे कुरीस हांवें ववयल्ले. जायते फावटी त्या कुर्साचें वजन वो जायनासतना हांवें थंयच सोडल्लें. आज परत तुजी खुशी पाळच्याक सोम्या हांव ते हातीन घेता. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, उगडासा कडेन असले संदर्भ जायना म्हणून
आमचे जिवीत थंयसर कश्टांक पडटा आसतना सुम्याची देख घेन आसतना हेर देख घेवन आमचीच खुशी केल्ल्या त्या वेळ घडयेचो. आनी आज आमी म्हणया सुम्या तूं आमचे कश्ट हाळू करताय. तुजे सांगाता आमी समकतले हांव. तुजे सांगाता तुज्या कुर्साच्या पयना आमी वांटो घेतले हांव. असल्या संदर्भाक आमी सुम्याक अर्गां दिवया आनी आमचे कश्ट हाळू केल्ल्या सुम्याक आज अर्गां स्तुती पाठवया. सबार संगती आमच्या मतींत आसूंक पुरो. सकड आराधनाचे अर्गां दिवचे स्तुती उलय सकड सांगात घालने. आतां आमी गावया गीत. Our Gandhitan Jesu, our Gandhitan Jesu, our Gandhitan Jesu mujakarza. Our Gandhitan Jesu, our Gandhitan Jesu, our Gandhitan Jesu karza. How glabditan Jesu, how glabditan Jesu, how glabditan Jesu, how glabditan Jesu mujakarza. Ao hoglap ditan Jesu, ao hoglap ditan Jesu, ao hoglap ditan Jesu karza. Ao jai jai munta, ao jai jai munta Jesu, ao jai jai munta Jesu, ao jai jai munta Jesu muja karza. Ao jai jai munta Jesu, ao jai jai munta Jesu, ao jai jai munta Jesu karza. Tu rau somia Jesu, tu rau somia Jesu, tu rau somia Jesu, tu rau somia Jesu muja karza. Tu rau somia Jesu, tu rau somia Jesu, tu rau somia Jesu karza. Tu rau somia Jesu karza. Tu rau somia Jesu karza. Hallelujah, 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 देवाचे उतार आयकूंक आयती जावया. अशें जिजू आनी ताचे शिश्य येरिकोक येवन पावले. उपरांत येरिको थांवन आपल्या शिश्य संगतांतूं भायर सरून वेतना लोकांचो व्हड एक जमो ताच्या फाटल्यान वेतालो. तेदवा तिमेवचो पूत बार्तिमेव नांवांचो एक कुरडो मार्गा देगेन बसून भीक मागतालो. नजरेतच्या जेजू तो थंयसर त्या वाटेन येता म्हणून आयकत आसत दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळट कर म्हणून व्हडल्या ताळ्यान तो बोब मारूंक लागलो. सबारांनी ताका तोंड दांब म्हणून बेश्टायलो. पूण दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळट कर
म्हणून तो आनीकय व्हडल्या ताळ्यान बोब मारूंक लागलो. तेव्हा जेजू रावलो आनी ताका हांगा आपया म्हणलो. शिष्य कुरड्याक आपोवन म्हणले, धैर्य घे, उठ, तो तुका आपयता. तितल्यार ताणें आपलो शेळो काडून उडयलो आनी सट्टकन उठोन तो जेजू सरशी आयलो. जेजून ताचे लागीं उलोवन म्हळें, हांवें तुका कितें करी जाय म्हणटाय तूं? तो म्हणलो, मेस्त्री, म्हज्या दोळ्यांक दिश्ट दी. जेजू ताका म्हणलो, बस, तुज्या भावार्थान तुका गूण केलो. आनी तक्षणच ताका दिश्ट मेळ्ळी आनी तो जेजू फाटल्यानच गेलो. देवाचें उतार हें मोगाळ भावांनी पयली न्हू. फाटल्या 3 दिसांनी आमी फेस्ताक तयाराय जावन जायत्या विशयांनी नियाळ केला. आनी आज आमी नियाळ करचो विशय देवाची कशी करूंक बुकेतात आनी ताणें ती कितली भागी ती धादोशी जातली. पळय, भोव अर्थाभरीत उतरां आमकां देवातावन मेळिल्लीं. भोव अर्थाभरीत उतरां जिसूतावन आमकां सदांच आयकूंक मेळचीं. कश्टान आकारान बेजारान आसतना आमकां धैर्य आनी त्राण दिवची तसलीं उतरां. मुगाळ भावन आनी भयणीनो, ह्या विशयाचेर नियाळ करता आसतना आमी आत्तां वाचलो हो वांजेळ आमकां असले एक शिकवण दिता की हांवें मेळोंक वचें म्हज्या पयनार म्हज्या जिसूक. म्हज्या ह्या जिविताच्या पयनार हांवें मेळोंक वचें आकामाच. आनी हो जेजू म्हज्या हर एका पयनांत म्हज्या वाटेंत म्हाका सांगात दिता. बर्थेमेवा बरी थोडे फावटी ताका आमी पळोवंक शकना, कित्याक आमी दोळे आसल्यार दिश्ट नासल्या बरी जियेता. थोडे फावटी उतरां आसल्यार उतरां नासल्या बरी जियेता. ताका मेळोंक संदर्भ आसल्यार ते संदर्भ आमी आमचे करून घेना. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, हो फेस्ताचो वेळ आमकां परत ताजी खुशी करूंक आपयता. ताजे खुशी करूंक आमी ताणे जाय, ताजी खुशी करूंक आमी बुके जाय. आनी अशें बुकेल्ल्यांनी थानेल्लीं कितली बागी म्हणली उतरां आमकां दादोसकायेन भरतात. मिसा वेळार आमी नियाळ करतले. हांव आज प्रत्येक जाण हांवें मागतलें, हांव कोणा पासत याजक आनी धार्मीक भाव भयणी पासत. हांगासर याजक आनी धार्मीक भाव भयणी पासत मागता आसतना मोगाळ भावन आनी भयणीनो, तांचे सांगता आमी जेजू समें समकात. हांव म्हणलें आमच्या मतींत आमी आज रुताक जाय, कित्याक म्हजी वाट सोमिया सांगता. हांवें सोमकोची केदाळाय म्हाका एक सुर करिना, बगर सोमी म्हजे सांगता आसा म्हणली पासवणी म्हाका आनी तुमकां दिता. आज याजक जावं दी, धार्मीक जावं दी, धार्मीक भाव भयणी जावं दी, तांची समर्पित जिणी सोम्याच्या त्या मेटांनी ती चलता आसतना, सोम्याची खुशी करून ती मुखार सरता आसतना सोम्यान सांगले बरी जियोंक प्रयत्न करतात. सर्व पवित्र सभे मुखार तांची आंगवण ती करतात की आनी मुखार हांव आकाश समर्पिल्लो, आनी मुखार हांव जेजूक समर्पिल्ली, आनी मुखार म्हजें जिवीत ताणें शिकयल्ल्या त्या शिकवण्या प्रमाणे, आनी म्हजें जिवीत ताणें दाखोवन दिल्या त्या दुबळिकायेच्या
निष्कळपणाच्या आणि विधेयपणाच्या जिविताप्रमाणे. मुखार पावन आनी भयणीनो, असले वागदान आमचे याजक धर्म भाऊ भयणी करता आसतना थंयसर आलतरी मुखार ती एक सुरी न्हय, ती तुमकां तांच्या सांगता तांच्या पैनांत जेजूक मेळोवंक आपण व्हरतात. त्या देखून आज बर्तेमेवाक जेजूचे आपोस्तल थंयसर लागीं आपण हाडटात. मुगाळ पावन आनी भयणीनो, ही जावन आसा सँक्च्युरी बरेपणाची, ही जावन आसा सँक्च्युरी नवें जिवीत मेळची, ही जावन आसा सँक्च्युरी आमकां दिश्ट दिवची, ही जावन आसा सँक्च्युरी आमकां बरी उतरां उलोवंक एक देख दिवची. कित्याक ह्या सँक्च्युरीन आसा जेजू क्रिस्त आनी जेजूस हर एकल्यांक म्हणटा वच ताका आपण हाड. आनी हर एकलो जेजूक पळोवचो, जेजूक आपणूक अत्रेकचो, हर एकलो गूण जातलो, हर एकलो बरो जातलो. त्या देखून मुगाळ भावन आनी भयणीनो, सक्रामेंताच्या आराधना मुखार आमी जायते फावटी आमच्या घरांनी आसच्या पिडेन वळवळतेल्या भाव भयणीक आमी आपण हाडटा. कित्याक आमचे थंय आसा तो भावार्थ जेजूक पळयले तक्षण हांव गूण जातलो वा गूण जातली. म्हजी खुशी हांवें संवसारांत जायती केल्या जावं पुरो आनी मुखार हांव जेजूची खुशी करतलो आनी करतली म्हणल्यार बसवण्यान हांगासर भावार्थान आमी हांगासर येता आनी गूण जावन फाटीं सरता. आनी ही जावन आसा दादोसकाय जेजूची, हें जावन आसा बरेंपण जेजूचें, तें ताणें आमच्या जिवितांत करचें. त्या देखून मुखार पावन आनी भयणीनो, आज बरे बरी आमी जेजूक उलो मारया. जेजू तुजे सांगाता रावंक म्हाका आपय. जेजू तुजे सांगाता हांवें तुका आपडटा आसतना म्हाका गूण जावची सकत म्हाका दी. गूण हांव जातली, बरें करणी हांव करतली. जेजू जायतें बरें पळोवन म्हाका कुटुंबांत जावंक आसा, म्हज्या कुटुंबांत हांवें सांगाता घालून जियोंक आसा, हर एकल्यांक लागीं कर जियोंक आसा. तसलो एक आधार म्हाका दी सोम्या. खंडीत जावन तो आमकां आयकतलो. मुखार पावन आनी भयणीनो, जेजू म्हाका आपयता म्हणल्यार खंतर आमी घावया आनी थंयसर एक वाक्य अशें येतलें, जेजू 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 म्हाका तुजो आधार दी. जेजू म्हाका आपयता, सगळ्यांक सांगाता आपयता, म्हाका आनी तुका आपयता. कित्याक ताजे सांगाता रावंक, ताजे सांगाता सोमकूंक आनी ताणें दिवचें तें दादोसकायचें जिवीत भोगूंक. जेजू आपयता, जेजू आपयता, म्हाका तुका गोपांत आपल्या. जेजू आपयता, जेजू आपयता, जेजू म्हाका तुका गोपांत आपल्या. जेजू आपयता, दुखां आमची पुसता, धैर्यान आमकां भरता. दुखां आमची पुसता, धैर्यान आमकां भरता. खंयच्याय घडये उलो दिल्यार तक्षण जेजू लागीं आसता. खंयच्याय घडये उलो दिल्यार तक्षण जेजू लागीं आसता. कश्टां सांपडताना, नश्टान अडचताना, कश्टां सांपडताना,
कष्टान अडचताना निराश नाका दैराना पै तो तुका सुंदरता निराश नाका दैराना पै तो तुका हुकुलुंदरता जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका कोपान आपल्या जेजू आपयता मुगाळ भावनांनी बेनीनो एक घडी बरी आमी उबे रावया हो वेळ जावन आसा सुम्या लागीं उलोवचो हो वेळ जावन आसा आमकां सुम्याक समर्पण दिवचो म्हणया आमी सुम्याक त्या बार्ते वयलो जशें ताणें तुका बोब मारली आपणाक गूण जाय जाय म्हणून आपणाक दिश्ट मेळत जाय म्हणून तुजे लागीं ताणें परत येलें त्या वेळार सुम्या ताका तुवें गूण केलें ताका तुवें आपडलें आनी आतां सुम्या हांगासर आमी उबी आसा असलेंच जिवीत आमी आशेता आमकां तूं आपड सुम्या गूण कर सुम्या मुगाळ भावन आनी बेनीनो समार्याची ती स्त्री जेजूक पळयतना पयसतावन ती समजली एकूच देव बांयच्या काट्यार बसला त्या मनशाक पळोवन म्हजी दिश्ट ताजेर उबारची ना हांव म्हजे ताकी म्हजो मातयेचो कळसो घेवन त्या बांय लागीं वयतली आनी तें उदक घेतली आनी पाटी वयतली मुगाळ भावन आनी बेनीनो थंयसर सुमी राखून रावल्लो तिचे खातीर तो थंयसर ताणें ना बगर ती ताणेल्ली थंयसर तो बुकेव ना ती थंयसर बुकेल्ली आनी सुमी समजता आनी हर एकल्यांक तांची तान तांची भूक तो थांबयता मुगाळ भावन आनी बेनीनो ती समार्य स्त्री तिच्या जिवितांत बगलेली सर बगना तिचे दोळ्या मुखार थंयसर हाडटा आनी सुम्या मुखार रडटा आनी म्हणटा सुम्या म्हाका स्पिरितान आनी सतान नितीन जिवची तसली जिणी तूं फावो कर हांवें केल्ली सर पातकां हांव सांगतली नवें जिवीत तूं म्हाका दी आनी सुमी ताणेल्ल्या तिका बुकेल्ल्या तिका म्हणटा स्त्रिये आस्तावन तूं ह्या बांयचें उदक घेवचें नाय कित्याक तुका पवित्रत्म्यान हांवें भरलां पवित्रत्म्यान तूं स्वताचें जिवीत आनी नितीचें जिवीत आनी त्या देवाक एका काळजान एका मनान वाकांचें तसली तूं जातली तुजें जिवीत तूं कळसो घेवन बरोवन त्या पवित्रत्म्याच्या देण्यांनी बरोवन तूं फाटीं वयतली तुका पळोवन नाकारलेलो हर एकलो लोक तुका पळोवन तुजे सांगात संतोषान भरतलो मुगाळ भावन आनी बेनीनो समार्याची स्त्री जेजूक मेळिल्ली ह्या काट्यार समार्याची स्त्री जेजू कडेन उलयल्ली ह्या काट्यार आज आमी जायती समार्याचे त्या स्त्रियेच्या जिविता परमणे जावंक पुरो जियेल्या
कष्ट आकांत बेजाराय आमी भोगल्या हे सगळं आमच्या मतीन घालून ह्या काटा लागीं येता आसतना जेजू आमकां म्हणटा भुकेल्ल्यांक ताणेल्ल्यांक म्हजी खुशी करतल्यांक हांव दादोशी करतलो. तुम्ही तुमचे ते मातयेचे कळशे पटया, तुमचे ते कश्टांचे कळशे तुम्ही पटया, तुमचे ते आकांताचे बेजाराचे कळशे तुम्ही पटया आणि परत तुम्ही फाटीं वसा तुमच्या कुटुंबाक तुमच्या समाजाक बरे कळशे घेवन. कसले ते कळशे? स्पिरितान, सतान, नितीन, सुम्यांक देवाक एका मनान एका काळजान आराधन करचें तसले आमकांच आमी बरोवन होम तुमच्या मापान स्विकार केले ते कळशे घेवन आमी फाटीं सरया. भोगाळ भावन आनी भयणीनो, असली बासवणी दिल्या ते जेजूक आमी अर्घा दिता आसतना आतां थोडो वेळ आमी आमची मागणी ताच्या पांयां तळा दवरया आनी ताजो आशिर्वाद स्विकार करूंक तयार जावया. Yedia voda sacramenta sasang naman koruya purvilya rupa bodla novyo riti adarya अस्कत्विष्णा बावार्ताचे बळदेव्या जशे बापा तशे स्फुता उल्हासाने स्तुतीसा पदवी महिमा सस्ना सस्ना एका स्थळ्यान सीता तुका दोगांच्या स्पिरिता समासमी नावार्ता. प्रार्थया ये देवा विचित्र सक्रमेंता काल तुझ्या कष्टांचो डास तुवें आमकां सोडला. तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे दया आमी बगी सारको तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तारांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. आमचे दिसपडते जिणेंतले कश्ट आनी समस्या मोगान स्विकार करून तुजो पाटलाव करूंक तुजी खुशी करूंक आमकां आदार दी. तूं जियेत आनी रासभर चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. कुंडा येतावन सोम्या हांव बोब मारता सोम्या हाय मुजो ताळो चिद्दिव दीत जे काण भक्तीन करता हांव ध्यान सोम्या मारता तुका उलो. वंदिता बाबा वंदिता वंदिता क्रिस्ता वंदिता वंदिता तुका पवित्रात्म्या वंदिता तुका त्रिदेवा सर्वेश्वरा आमी हांगा जमल्या तुका आराधूच्या कल्या एका
पवित्रज्ञा वंदिता तुका देवा. मोगाळ भाव भयणीनो, आयची मिसा जावन मिसाची त्या सवा ह्या परी जावन आसा तें देवाकार गंजान वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करता. टायटस विल्मा डिसोजा, सालोरेस वडो आनी सोल ऑफ एक फॅमिली प्रीती मिनेजीस तांची सनातन वडो हांच्या बराबर आमची इथे सवा सम्यते आमी उबारुया. आज आमच्या मध्ये आसा मानसीक बाब आयवन पिंटो कापुचीन. तांकां तुमच्या सर्व तर्फेन हांव बरो येवकार मागता आनी स्वागत म्हणटा. मोगाचेनो पवित्रत्वाच्या 4थ्या दिसाच्या नोवेना आमी जमल्या. आमची काळजां आनी मनां ह्या वेळार आमच्या मजतदार आनी बुजोंदर जावन आसच्या पवित्रत्म्यांक आमी समर्पिया. आयचो संदेश जावन आसा देवाची खुशी करूंक बूक येतात आनी तान येतात ती कितली बागी ती ददोशी जातली. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयता देवा वयल्या बरवशान अब्रामान आपल्या एकल्याच पुताक इजाकाची बली दिवंकी फाटी सरना. देवाच्या उतराचे संपूर्ण पातेनी दवरून ताच्या कुशेक कल्तिमान घालता. आयच्या वांजेलान जेजू गेसमने मोल्यान बापा लागीं मागता आनी आपली काळज आनी कश्ट स्वीकार करता. आपल्या कश्ट आनी वळवळ्या मदे देवाचे कुशेचेर संपूर्ण विश्वास दवरूंक जेजू आमकां उलो दिता. आयचे इरादे सर यासकांनी धार्मीक भाव भयणी पासून आमी भेटयता. ती जावन आसात क्रिस्ताची मन्यारी आनी इगर्जमतीची ग्रेस्तकाय. तांचे पासून देवाक अर्गां दिवया. तांच्या सेवेंत आनी मिसावांत तिरासान आनी देवाची भरपूर आशिर्वादां तांकां फावो जावन दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुम्या जेसू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्रत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आज आमचे मदगत आसच्या याजकांक धार्मीक भाव भयण्यांक आज आमच्या मागण्याचो आदार आमी बसोवया. आनी आमी सचे बलिदाना वेळार प्रत्येक रितीन तांकां मागता आसतना तांच्या मिसावांत तांकां जैत लाभून दी. सुमी तांच्या संगात सदांच आसूं दी म्हणलें आमचे मागणे जावं दी. आमची पातकां आमी वळखून घेवया आनी सांगता म्हणया हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव आवसरून सांगता. मनान चिंतून तणान विचारून वायट करून आनी बरें करून हांवें जायती पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून बगे वचून सांगपाक मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनय प्रार्थना मागता. सर्व पदवीदार देव आमची काकूळ करून आनी आमची पातकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक फाफू. आमेन. सुमिया काकूळ कर, सुमिया काकूळ कर. क्रिस्ता काकूळ कर, क्रिस्ता काकूळ कर. सुमिया काकूळ कर, सुमिया काकूळ कर. प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुझ्या पवित्रत्म्याची सकत आमचे थंय देवून येवं दे. तुजे वरवीं तुजी खुशी आमी विश्वासीपणान मनान सांबाळूं आनी करण्यांनी पाळूं
आमच्या सुमया तुझ्या पुता जिसू क्रिस्तावरवी तो करो देव तुझी सवय पवित्रत्म्याच्या एकपणात जियत निरास्वर सलईता अससनाच्या अससना आमेन. उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप. ह्या गणिता उपरांत देवान अब्राहमाची परीक्षा केली. ताणें ताका उलो केलो, अब्राहमान जाप दिली, आबळे हांव हांगा आसा. देवान म्हळें, घे तुज्या पुताक, तूं मोग करताय त्या तुज्या एकल्याच पुताक इजाकाक आनी वोस मोरिया गांवांक. थंय हांव तुका दाखयतलो त्या दोंगरार म्हाका तुजो यज्ञ भेटय. अब्राहमान होम बली पेटोवंक लांकूड घेतलें आनी तें इजाकाच्या खांद्यार दिलें. आपल्या हातांत उजो आनी सुरी घेतली आनी दोगी सांगाता मुखार समकले. मुखार वता आसतना इजाकान आपल्या बापाय अब्राहमाक उलो केलो, बापा कितें पुता? ताणें विचारलें. इजाकान म्हळें, आबळे उजो आनी लांकूड हांगा आसात, पूण होम बली पेटोवंक शेळी खंय आसा? अब्राहमान जाप दिली, होम बलयेक शेळी देवूच पळयतालो. आनी ते दोगी सांगाता मुखार समकले. अशें ते देवान दाखयले सुवातेक येवन पावले. थंय अब्राहमान एक वेदी बांदली आनी तिचेर लांकूड मांडलें. आपल्या पुताक इजाकाक ताणें बांदलो आनी वेदीचेर लांकडा वयर दवरलो. उपरांत अब्राहमान आपल्या पुताक जिवशी मारूंक हातांत सुरी घेतली. तेन्ना सर्वेस्पराच्या दुतान सर्गार्थान उलो मारून म्हळें, अब्राहम, अब्राहम. ताणें जाप दिली, आबळे हांव हांगा आसा. दुतान म्हळें, भुरग्याचेर हात उखल नाका आनी ताका कांयच वायट करिनाका. तूं देवाक भियेताय म्हूण आतां म्हाका समजलें. कित्याक तुज्या एकल्याच पुताक देवाक भेटोवंक तूं फाटीं सरलो नाय. तवळ अब्राहमान आपल्या भोंवती दिश्ट घाली आनी ताच्या फाटल्यान एका जुलकुटांत शिंगां शिरकोवन आसलेलो एक बोकरो ताणें देखलो. अब्राहमान वचून त्या बोकऱ्याक धरलो आनी आपल्या पुता बदलाक ताची होम बली भेटयली. अब्राहमान त्या जाग्याक ह्यावे रे म्हूण नांव दिलें. देखून आज पर्यंत अशें म्हणटात, दोंगरार सर्वेस्पर आपणाकच पळोवंक दिता. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्पराची वाट हांव पळयतालो. ताणें म्हजेर बागांव दिश्ट घाली, म्हज्या उल्याक कान दिले. एक नवें गीत ताणें म्हज्या तोंडान घाला. आमच्या देवाचे कीर्तन ते. तुझी खुशी करू हावेता सर्वेस्परा. यज्ञानी भेटून तुका नाका जाली, पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते
मानले हावे आपले तुझी खुशी करू हावे ता सर्वेस कोरा आपले तुझी खुशी करू हावे ता सर्वेस कोरा Alleluia gavya somya gasiya tacha povitnava pugli kusarya Alleluia gavya somya gasiya tacha povitnava pugli kusarya मुझा बापा साध्य झाल्या मुझे वयले संकष्ट पयसरून दे तरी पूण म्हाका जाय तशें न्ही बगा तुका जाय तशें जा Alleluia गव्या सोम्या गसिया ताच्या पवित्र नावा उगडी कुसार्या Alleluia गव्या सोम्या गसिया ताच्या पवित्र नावा उगडी कुसार्या सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसो मातेवा प्रमाणे जिसू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या उपरांत जेजू आपल्या शिष्यसंगता गेत्सेमनी नावाच्या एका मळ्याक येवन पावलो थंय तांकां तो म्हणालो तुमी हांगा बसा हांव थंय पेल्यान वचून मागणें करता आनी पेद्रू आनी जेबेदेवाचे दोग पुतांक सांगाता घेवन तो मुखार गेलो दुखेस्त आनी कंतिश्ट तो जालो आनी तांकां सांगी लागलो म्हजें काळीज दुखान भरलां आनी हांव मोडटाशें म्हाका भोगता तुमी हांगासर रावा आनी म्हजे सांगाता जागरण करा आनी चिक्कें फुडें वचून तो दनीर सर पडलो आनी मागणें करी लागलो म्हज्या बापा साध्य जाल्यार म्हजे वयले हे संकश्ट पयस सरून दित तरी पूण म्हाका जाय तशें न्ही बगार तुका जाय तशें जावं उपरांत तो आपल्या शिसां चडशीं आयलो आनी ते न्हिदोन आसले ते पळोवन पेद्रूक तो म्हणालो हें कितें एक घंटो भर म्हजे सांगाता जागे रावंक तुमच्यान जालें ना मू जागे रावा आनी तुमी ताळणेक संपटनाशें मागणें करा आत्मो तयार आसा तें खरें पूण कूड अस्कत परत्यान दुसरे फावटीं तो फाटीं गेलो आनी मागणें करी लागलो म्हज्या बापा हे संकश्ट हांवें भोगल्या करीत ते निवारूंक साध्य ना जाल्यार तुजी कशी जावं आनी परत्यान तो फाटीं आयलो तेन्ना शिस न्हिदोन आसले ताका दिसले तेणी तितले न्हिदेर पिकल्ले पूण तांकां तशेंच सोडनो तो परत्यान गेलो आनी तिसऱ्यान ताच्या उतरांनी मागणें करी लागलो उपरांत फाटीं येवन आपल्या शिसां लागीं म्हणालो कितें आनीकी न्हिदोन विशय घेतात पळया वेळ लागीं पावलो आतां मनशा पुताक धर्न खोट्या मनशाच्या हातान दितले उठा या आमी म्हाका गतान पाराधीन करतलो आयला जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वाकानी तुका क्रिस्ता जेजू क्रिस्त थंय मोगाळ भावन आनी भयणीनो देवाची खुशी करूंक बुकेतात आनी ताणेतात ती कितली भागी ती धादोशी जाताली
कश्ट आकांत बेजारा वेळार देवाक पातये कश्टा वेळार जेजूक पातये म्हणले उतरां आमकां वांजेला मारिफात तशेंच पयल्या त्या वाचपा मारिफात आमकां मेळटात पयल्यान पयलें वचप आमकां कितें सांगूंक आशेता आब्रामाची परिक्षा आनी ह्या परिक्षेंत आब्राम जिखता आनी देव ताका जिखाशें करता मोगाळ भावन आनी भयणीनो आब्रामाच्या ह्या परिक्षेंत आपणाच्या पुताकच बली दिजे म्हणल्यार त्या संदर्भी आपणाच्या मतींत कळवळ बघून आपणे कितें करी जाय म्हणून समजनासतना म्हजी खुशी देगेक दवरून देवाची खुशी हांव पाळूंक मुखार सरतलो म्हणून आब्राम मुखार सरता आखरेक त्या दोंगराक एक नांव येता आनी तें नांव जावन आसा गॉड प्रोवायड्स द लॉर्ड विल प्रोवायड देव आमकां दिता वय मोगाळ भावन आनी भयणीनो आब्रामाच्या जिवितांत जाल्लें इतलेंच थंयसर देवान विचारलेल्या त्या उतरांक तो पाळो दिवन मुखार सरलो आनी धैर्यान ताणें मेट घेतलें आनी आपल्याच्या पुताक सॅक्रिफीस भेटोवंक तो मुखार सरलो आनी तसो सन्निवेश परत आमी वांजेलांत आज ह्या संदर्भी वाचलो मोगाळ भावन आनी भयणीनो जशें आब्राम आपणाच्या पुताक इसाकाक थंयसर बली भेटोवंक तो थंयसर तयार जालो गी त्याच प्रमाणे जेजू आमकां सांगता हांव हांगासर मागणें करता आसतना बापाची खुशी समजोवंक आयिल्लो हांव हांगासर गेत्सेमनी मळ्यांत मागणें करता आसतना बापाक म्हाकाच समर्पण दिवंक आयिल्लो आनी म्हजी खुशी न्हय बापा तुजी खुशी जावं म्हणून सांगूंक आयिल्लो मोगाळ भावन आनी भयणीनो थंयसर आब्रामान मागणें केल्लो दोंगर जेजून मागणें केल्ले ती गेत्सेमनी आमच्या जिवितांत सबारपोटी आमी अनुभव करता असले दोंगर आमकां जायते आमच्या जिवितांत पळोवंक मेळटात असले गेत्सेमनी मळे आमकां आमच्या जिवितांत जायते फावटी पळोवंक मेळटात आनी त्या वेळार बरोसो सणी नासतना सोम्या मुखार धैर्यान आमी मुखार सरोवंक आमकां सोमी जेजू आज आपण दिता निराश जायनाकात भावार्थान मुखार सरा कित्याक तुमकां देवाची बेसांवां आसात तुमच्या जिवितांत देव ताजी खुशी दाखोवन दितलो ही जावन आसात बरवशाचीं उतरां आमकां जेजून हांस पाठोवची मोगाळ भावन आनी भयणीनो ह्या दिसांनी आमच्या शेर समारे जावनचे जायतीं गणितां आमी येदोळूच मनन केल्यांत त्या विशयांत आमी चिंता पाटयलां एका मनशाक ताजें मनशापण लेखी नासतना आपणा मौन आयिल्लें बरी आनी एकल्या मनशाचो जीव काडूंक मुखार सरता तर संवसार खंय पावला हांगासर देवाची खुशी ना हांगासर मनीस मनशाची खुशी करून मुखार सरता मोगाळ भावन आनी भयणीनो कालच्या आनी परच्या दिसा कितें गी थंयसर एक गडीत घडलें एक घर कोसलून पडलें आनी थंयसर एका आवयन आपणा बाळकाक आपणाच्या हातीन घेवन दोळ्यांत दुखां गळोवन म्हज्या बाळकाक सांबाळा म्हणून सांगची सन्निवेशाची ती उतरां आमच्या मतीन परत आमी हाडटा आसतना खंय ना खंय तरी देवाची खुशी पाळची मनशां आणखी आसात म्हणलें आमकां हांगासर देव दाखोवन दिता संवसार मनशा सैमांत जायते लावकी कुशालायक ओडून गेल्यार देव संवसारांत आसलेल्या हर एकल्यांक फाटी आपोवंक प्रयत्न करता आज आमी ह्या संवसारांत आसा
जावं पुरो आमी जियोसो हो संवसार आमकां जायत्या संवसारी कुशाल्याक आपण व्हरता तरी परत पाटी येवंक परत ह्या तेंपलाक येवंक आमकां देव आपण दिता. त्या देखून मुगाळ भावना विनीनो ह्या देवाक ह्या देवाच्या उतराक ह्या देवा वाकणूक बुकेल्ली आनी ताणेल्ली आमी कितली बागी आमकां तो दोदोशी करतलो. आज उगडास करा तुमकां तुमच्या गरजेक दिल्ली याजक धर्म भाव तुमकां आज हेंच बसयतात. एक निदर्शन पवित्र खुमसाराचो सक्रामेंत जशें हर एकल्यांक बुकेल्ल्यांक ताणेल्यांक जेजू आपयता की त्याच प्रमाणे जेजू हर एकल्या ह्या जागाक अशें फरमायता आनी म्हणटा हर एकल्या म्हज्या भाव भयणीक हर एकल्यांक संवसारांत एकल्याकी सोडिनासतना तूं ह्या वेदेशीन ताका आपण हाड. पातकां तूं तांची बक्षी म्हाका सुमर्ण तांकां तूं दी आनी म्हाका म्हज्या ह्या मिसावान तांकां भागीदार कर. कोण ती आमी सगळीं. त्या देखून मुगाळ भावना न्ही बेनिनो आज आमी अर्थ करूंक आसो विशय इतलोच हांगासर आमी ह्या जागा बसोत धर्म भाव भयणी बसोत मागता आसतना ती खंय वयर थावन पडलेली न्हय ती खंय सर्गांत थावन आयिल्ली न्हय ती आमच्या मदलींच आमच्या सांगात आसलींच कुटुंबान जियेलींच आनी तांकां आमच्या मागण्याचो आदार जाय जाय. तांच्या मिसावांत आमी भागीदार जाय जाय. जायते फावटी असलें बरेंपण तुमचें थावन इगर्जमातेक मेळ्ळां. जायते फावटी असलें बरेंपण इगर्जमातेन तुमचें थंय देखलां. त्या देखून आज इगर्जमाताक तुमचें थंय देवाक अर्गां दिता आनी संतोश पावता आनी म्हणटा सगळीं इगर्जमातां सुमयाचें मिसांव करूं मुखार सरल्या. त्या देखून आम्हा सगळ्यांक बरो वर्साची यात्रिका म्हणून आपयलां. हय मुगाळ भावनांनी बेनिनो आमी सर्व सांगाता समकता आमचे थंय तसलें तारतम्य ना आमचे तसलो मनभेद ना आमचे कसलेय विकाळ चिंताप ना. बरें चिंताप बरें मन सुमयाची सेवा आनी सुमया खातीर म्हजें जिवीत अर्पण करचें तसलें जिवीत हांव जियेतलें म्हणलें म्हणची ती बसवणी आमी हर एकली करता. पविस्नानान केल्ली ती बसवणी परत्यान आमी नवीकरण करता. त्याच प्रमाणे कुटुंबाचें जिवीत जियोंक केल्ली ती बसवणी घोव आनी बायलेन केल्ली ती बसवणी आमी परत जियेता. कुटुंबांत हर एकल्यांक सांगाता घालून हे सक्रामेंत उगडासा करता आनी हे सक्रामेंत जियोंक आमी प्रयत्न करता. वय मुगाळ भावनांनी बेनिनो ही जावन आसा देवाची खुशी. ताणें आपडलेली ताणें पोस केल्ली ताणें वेंग मारलेली सक्कड ताजी खुशी कर्ण दादोशी जावच्याक आज आमची काळजां मनां एक करया. आमकांच सुमया मुखार समर्पण दिवया आनी म्हणया ह्या फेस्ताक आमी तयाराय करता आसतना आमच्या जिवितांत करची हर एक घेवचे ते हर एक निर्णय करची ती हर एक कामां तुज्या कुशे प्रमाणे जावन दी सुमया. जशें तूं चलयताय तशें हांव चलोवंक तयार आसा सुमया म्हणलें उतरां आमी म्हणया आनी खंडीत जावन सुमयाचो फाटलाव आमी करता आसतना ताची करपाक जायत्या मापान आमी मागून जोडया. मुगाळ भावनांनी बेनिनो आमचो देव आमची मागणी आयकता. आमचो देव ताजी खुशी करूंक आमकां आपयता. ताजी खुशी करूंक मुखार सरतलीं आमी आतां आमची ल्हान मागणी घेवन ताचे मुखार आयल्या वासता ती ताका समर्पण दिवया. मोगाळा बापा मागता आमी पाप साहेब बिस्प याजक आनी धार्मीक भाव भयणी पासून कश्टा दुका वेळार आमचो सर्गींचो बाप आमकां सांबाळटा म्हणलो बरवसो आनी विश्वास तांचे थंय वाडोवन दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. संवसाराच्या पोंतान पोंत तुजी सुवार्ता परगट करूंक वावुरच्या मुन्यारांक तुज्या कृपेन भर. तांची दुबलिकायेची जिणी आनी कुटुंबाचो त्याग तुका मानवून
तांकां सर वाटांनी राख आनी सांबाळ आनी तुज्या आशिर्वादांनी बरमून मागता बापा आमचे मागणे ऐक मागताव आमी देव आपोवण्या पासोत आमच्या भुरग्यांनी आनी युवाजनांनी तुज्या मोगाची ऊब बघून तुज्या आपोवण्याक पाळो दिवंक तांकां धैर्य आनी जाणवाय दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे ऐक सर्गींच्या बापा विविध वायट सवयांक बली जावंक जिवान पिड्ड्यार करच्यांनी तांच्या आनी हेरांच्या जिवाचे मोल समजून देवाचे कुशीकन समाजेन जबाबदारीचे व्यक्ती जावंक फावो कर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे ऐक आज हांगासर जमो जाल्ल्या आमा सोमेस्तांचेर तुजी विंचणार आशिर्वादां मागता आमी सर्वांनी पवित्र सभेची क्रियाळ सांदे जावन तुजे कुशेक कल्तिमान घालूंक आदार दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे ऐक गळा बापा आमी भेटयली ही मागणी दयेन तूं स्विकार कर आमच्या जिवितान सदांच तुजी खुशी फाळून जियोंक आमकां दिल्लें हें जिवीत बऱ्या रितीन करसूंक आमकां तुजो आदार दी हे मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजू मारिफात आमेन गीतांको C27 Girundur Bortaniko, I love Betok Bapa. One mundo ho amso, upundita ata. Waurang chijiniso, samarpita tuka. Mogamcha kalzaso, भेटे ताव ये बापा सर्वेस परा देवा सर्गीच्या राया कानेक जावन आज आमकां स्वीकार तो कर बापा सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया कानेक जावन आज आमकां स्वीकार तो कर बाबा म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पद्वेदार देव बापाक म्हणटा तसलें जावन मागात ते तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मेहमेक आमच्या न्याक्या पवित्र सभेच्या आगावा सर्वस्पोर म्हणून घेवन प्रितीच्या बापा निष्कळंक बली येसू हो यज्ञ आमकां शुद्ध निर्मळ करूं आनी आमच्या दुर्बळ्या आत्म्याक सर्गीचे कृपेची गटाय देव ही आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो तुमच्या सवय आसो आमची काळजा उभारुया आमेन सर्वेस्पराते उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासूया बरेशें आमी करूंक पावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पवित्र आणि ससनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवी आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो जीवन जावन मरणांतलो तो आपल्या शिसांक दिश्टी पडलो आनी तांच्या दोळ्या मुखार आपले पदवेन सर्गार चडलो अशें ताणें केली आमकां आपल्या देवपणाची भागीदारा देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संसार आनी सर्गीचे सरदळबार
निरंतरी गायतात तुझे मुखार. पवित्र पवित्र दरबाराचा सर्वेश्वर तू, सर्गाने संसार भरला तुझ्या वैभवात. उत्सर्गी तू काज, उत्सर्गी तू काज, सर्वेश्वराचे नावे येतात आता जय. उत्सर्गी तू काज, उत्सर्गी तू काज. बापा खरंच तू पवित्र, तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्या आदारून ही दानी पवित्र कर म्हणून आम्ही मागता. जाऊन ते आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कस्टमरांक सोसोवच्या आदी ताणें हुंडो घेतलो, तुका दिन वचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना ताणें एक काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हजे रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणी कराराची हे रगत पातकांचे बक्षणे मेळच्या तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशा बसोत तें वरवतलें, हे म्हज्या उदासा करात. Bawa tersekutu pergotuya. सुम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरता, तुझे पुण्य जीवन हो आम्ही प्रगटा, तुझ्या येण्याक सोन्या जेजू आम्ही अग्रेता. बापा जेजूच्या मरणोत्सवानी पुनर्जीवन पुनोत्सव आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वांची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमकां सुमेस्ता पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रतिमेचेर विस्तारलेले जे पवित्र सभेचो उडास करे आनी लियो आमच्या बगेव तूं बापा आनी पिटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळी याजकी वर्ग बराबर तिका प्रतिमगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरोच धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट करे, तांकां निश्चय गतीन मेल्ल्या समेस्तांची परत जाळीत मुखामोळ फुडो फोव करे. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवकार बरी देवाचे माये संगती बगेव झुजय तिसो पोती बगेव धर्मता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससे सुखांत आमकां वांटो दी. तांची संगता तुजी महिमा गांव आमकां फोव कर, जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू ताय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा
सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सरोदराची आज्ञा मनात धरून त्याने शिकलेले प्रार्थना दीर्घ घेऊन म्हणूया. आमच्या बाप्पा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज संस्थाय, तुझी शीस सत्ता, तुझी संस्था, आमचं दिसपट राज संस्थांनी आणि आमचे सकलेल्या विशेषता तसे आमची माता बस आणि आमका काळणी पडून दिनाका कोण वाईटांतले आमका निवारा. सर्वेस्परा सर्व वाईटांतली आमका निवार. दया करून या जिवितांत सवच काय आमकां दी. स्वर्गींचे भाग आणि आमच्या सर्वंदरा जेसू क्रिस्ताची येणे बरोबर शानत रक्तेला आमकां तुझे उदार काकुळची सरपातकांती सुटाय आणि सर्व आकांतांतले वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आणि महिमा तुझी ससनाच्या ससनाक. सुमिया जेसू क्रिस्ता तुमी तुज्या धर्मतामुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आणि तुझे कुशे प्रमाणे तिका शांती देणे एकवटान सांबाळ. तुझे येतन रासभर चलयताय सस्तनच्या ससनाक. आमेन. सुमेची शांती सदां काल तुमचे सोव्या असो. तुमच्या सव्या असो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप खेळता ती. या शेळीच्या जेवणाक आपयल्या ती सुभागे. सोम्या तुवें म्हजे भितर रावचे म्हाका फावना पूण तुज्या उतरणांसून म्हाका भलायकी मेळटली. तुका काळीजे अत्रेता मोकार सोम्या जेजुराया येतो म्हज्या काळजांत धन्या दादो सुकरेण्या तुज्या. स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता. स्वादिक इष्टा प्रेत मोगाच्या रावतो काळजांत म्हज्या. स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता. स्वादिक इष्टा प्रेत मोगाच्या रावतो काळजांत म्हज्या. पुण्या रूपान तुकाच म्हाका दितात म्हजे आत्मिकांत तूं जाता. कृपेची बी तूं लाभता म्हजी जिणी नंदन करता. स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता. स्वादिक इष्टा प्रेत मोगाच्या प्रार्थया. कणवळ्या बापा सर्गीच्या देण्यानी तुवें आमकां भरले आहे.
आमच्या आदल्या पातकी सालीक पाठ करून तुवें आमकां दिल्या नव्या जिविताची साल सांबाळूंक आमकां बोळ दी म्हूण मागता हांव तुज्या पुता जेजूचें नांव आज हांगासर एमिसाचें बरें भेटोवन आराधना लोमानदेक बाप आयमर पिंटो कापुचीन फ्रँक पेडपी कोयंत सुया जाके तांकां तुमचे सर्वचे तर्फेन हांव देव बरें करूं म्हणटा उपकार हांव पडटां आज तारीख फुलां स्पॉन्सर रेशमा मचादो आनी फतिमा वाडो आनी टी व्ही रेकॉर्डिंग स्पॉन्सर केन्सी डी सिल्वा फतिमा वाडो हांचो हांव उपकार पडून देव बरें करूं म्हणटा पवित्र आणि कृपेची भंडारा बरे काळजा तुझी रचना देवराका तुझी सेवा पेज नंबर 59 पवित्रत्म्या दैविक मसलदारा दुर्गांच्या बाप्पा दुखेसांच्या भुसवणदारा काळजांच्या उजवाडा आत्मे पवित्र करणारा तुझे संपर सरपडून आसल्या म्हजेशी पळय उरत्या मनाक हांव तुज्या मुखार सरपडटा हजार फावटी हांव तुजी स्तुती करता आनी तुज्या सिंहासना मुखार आसच्या देवदूता सगळी हांव म्हणटा पवित्र 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 तूं सस्तेक आनी तशेंच बापा आनी पुताच्या सर्वस्व म्हणून हांव खूब म्हणटा म्हजो आत्मो वाचा करूं आनी पवित्र करूं दया दाखयताय म्हणून हांव बरवसता दैवीक मोगा म्हज्या सगळ्या काळजान ह्या संवसारांतल्या सर्व सुखासर हांव तुजो मोग करता तुज्या बऱ्यापणाक आखेर ना म्हजो मोग तुका मात्र फावो तुज्या प्रेरणांक अनुकार दाखोवन आनी आनंद जावन म्हज्या पत्का वरवीं हांवें तोड तोड दुखयला हेर वायटाचे केसर करून तुका दुखयल्या खातीर हांव दुख भरिल्ल्या दोळ्यांनी तुजे भुसवणे मागता हे म्हजे थंड जाल्लें काळीज तुका भेटयता तुज्या उजवाडाच्या किरणांनी आनी तुज्या उज्याच्या ठिकाणांनी तें पापसी ते वरवीं म्हज्या पत्काचें बरप करतलें भगवान मरयेचें काळीज अपरिमीत कृपेन भरलो आनी अपोस्तलांची काळजां पवित्र उमेदीन भरलो तूं म्हजें काळीज मोगान भरपूर परता तूं दैवीक सकत म्हाका वायट सत्य विरोध दी तूं उजो म्हाका तुज्या मोगाचे जळटे उमेदीन भर तूं उजवाड म्हजी मोग सस्तेक संतेचे जणवायेन उजवाडाय तूं पारवो म्हाका जिविताचे बळेपण दी तूं शांत वारें म्हजे पाशावाचे लारां दिसपटाय तूं जीव सदांच तुका नावड म्हाका शिकय तूं मोड तुज्या सुरक्षीत सावळे काळाक म्हाका आनी मावणे तूं सोर सरकी देण्याचो दातार तुज्या कृपेन म्हजें तें जीव भर तुज्या मोगान म्हाका पवित्र कर तुज्या जणवायेन म्हजी मोत उजवाडाय तुज्या बरेपणान म्हाका पोसको घे आनी तुजे भीत मरलेले काकुतीन म्हाका बचाव कर अशें ह्या जिवितांत संवसारी उपरांत सर्गी बापा आनी पुता संगी हांव तुका अर्घ्या दिवं तुजी स्तुती गाव आनी तुजो मोग करूं ससनाच्या ससनाक आमेन पवित्र तुजी साथ देणी जोडूंक मागणा हे पवित्र तुजी साथ देणी म्हजेर व्हर हे जणवायच्या आत्म्या सर्व चिन्ना शब्दांनी करण्यो उचलय समजण्याच्या आत्म्या म्हाका तो उजवाडाय आनी शिकय आनी खऱ्या वावरतांक म्हाका सांबाळ हे बोधनाच्या आत्म्या सरसरपणे सारकें आसलें करूंक म्हाका बरी बुद्धी आनी शाणपणाचो वांटो म्हाका दाखय हे गट्याच्या आत्म्या म्हज्या अस्पत्यान म्हाका बळ दी कश्टां दुखे वेळार म्हजें धैर्य सुखानाशें कर हे ज्ञानाच्या आत्म्या म्हजे गिन्यान उजवाडाय खंयच्याय संवसारी वस्तूंत म्हाका लेखावरती वळखी बघूंक फुडें नाका बघा तुज्या सर्गेच्या बुजवणेंत हांवें संतोष पावशें कर भक्तीच्या आत्म्या म्हज्या काळजांत सर्गेच्या बापातें भुरग्या सारको मोग घाल आनी सर मनशातें म्हाका भावंडा सारको माया मोग दी हांवें देवाची आनी पेडाची साखरे करता संतोष भोगच्यो कर हे जीवराच्या आत्म्या हांवें नितळ काळजान आनी नितळ कुडीन देवाची सेवा करचें सर वायटा काम आलाग रावचें आनी सदां स्त्रियेक देवाच्या उजेशीं कर आमेन धाड तुज्या स्पिरिताक सुम्या आनी सर वस्तू आसा जातल्यो आनी संवसाराचें रूप तूं नवें करतलोय
बापा पुता आणि पवित्रात्म्या मुझी कोट तुझे मंदिर म्हूण हांव सणा तू जिविताची सर पवित्रदार देव आमचो रचणारे हांव सांगता आणि बरोबरता मुझी सगळी कोट तुझ्या जिवान आणि मोगान भरल्या सम्या जेजू तुझ्या मलिक रक्तान म्हाका फोड आणि मुझी सोर पातकां धुवून काड म्हज्या हरेका पातकाक हांव तुजें बक्षणें मागता घाय राग पश्चातापाची सोर तुका जिन्ना जी म्हजे ते गूण रोंपल्यान तांचे तो म्हाका गूण कर सम्या तुजे आनी केल्या विरोध हांव सोंपला जेजू तूं येवकर दिसान आजार आसाय सम्या म्हज्या काळजांत ये तूं म्हजे सांगता आसतना म्हाका कसले बेरा कित्याक तूं देवा सोपोतू आनी म्हज्या काळजाक तूं लागीं आसाय जेजू तुझे ते जिवीत आसा आणि तुझ्या जिवितांत सुम्या हांव जिवीत मेळटा सुम्या तुजे सत्तेन तूं म्हाका वाड दाखयताय आणि तुजे हजेरेन म्हाका नितवंत करताय सुम्या देवा तूं सत्यवन तुका पळयता तुवें म्हाका पडून म्हज्या आत्म्याच्या मोतीच्या कुडीच्या सरपडेतावन गूण केल्ल्याक हांव तुका अर्घ जेजू तुज्या काळजांतल्या गूण बाबार्थान हांव तुका नेमान मागता तूं बापा आनी पवित्र आत्म्या संगीत देव जावन आसाय ससनाच्या ससनाक आमेन. पेज नंबर 67 चवथो दीस पवित्र आत्म्या जीव करा जसे जेजूच्या आपोस्तलाचे जिवीत तुझ्या मोगाच्या उज्यान भरून देवाचे सर महान कृत्यां तांच्या जिवितांत प्रकट केल्याय तशेंच म्हजें जिवीत तुज्या मोगान भर म्हाका तुज्या स्पिरितान आनी कर म्हाका तुवें वस्ती करचें देवाचें तेंपल उगड म्हजें मोठ म्हजी व्हडली कुसार तुजी जाणवाय विस्तारूंक आनी तुजो मोग प्रकट करूंक पवित्र उज्या देवी प्रकाशा ससनाच्या बळवंता उजवाडाय म्हजी मोत तुका वळखूंक पेटय म्हजें काळीज तुजो मोग करूंक आनी घटायन भर म्हजी चिंतना तुका सोदूंक आनी तुजो आसरो घेवंक जा तूं म्हजो जिवन आनी जिवीत दिवचो देवाचो स्वास. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमच्या सोवे आसो सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं आमेन. वचून येयात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गीतांको L2. पवित्र आत्म्या ये देव आणि फांकर सर्गिता उजवाडाचे तुझे के येतो बापा डोबल्याचा येतो दाता देण्याच्या येतो देव्या लाभशे गुणाचे पो लाभयामका बरे मन पावय सुका ससनाच्या गणपता सोवे अवपर मरे आशीर्वाद देव आमकां भगवान कृष्णाचे गुरुवेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नामी आमेन.